विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला दिसा 2017ची पुनरावृत्ती जावपाच्या भयान काँग्रेस आपल्या उमेदवारांक हॉटेलांत लिपोवपाक दवरपाक येवजिता अशें सूत्र सांगतात। आमदार कोणाचे येव भाजप जैतिवंतांक फोडून आपले सरकार घडयतलो अशी चर्चा सगळीकडेन जाता। म्हापशा काँग्रेसीची तांच्या उमेदवारा वांगडा एक म्हत्वाची बसका जाली। काँग्रेसीन आपल्या उमेदवारा वांगडा एकठांय रावपाचो आनी भाजपाक तेंको न दिवपाचो असो सोपूत घेतिल्लो। ह्या सोपुताचें कितें जालां असो प्रश्न आतां उप्रासला। आमच्या वांगडा फोन लायनीचेर आसा गोमंतकाचे रिपोर्टर सुशांत कुकळेकर। सुशांत, हॅलो सुशांत। सुशांत, काँग्रेसीन आपल्या उमेदवारांचेर नजर दवरिपा खातीर एक पाऊल उखल्ला आनी सध्या उमेदवार खंय आसा तें खबर आसा? सद्याक तांचे उमेदवार तांच्या घरातच आसात। तांचे अजुनूय हॉटेलात हे जावंक ना, पण आज विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांचो वाडदीस आसा आनी त्या वाडदिसा निमतान ते आज एक पार्टी दवरपाचे आसात हे सगळे उमेदवारा खातीर, आनी त्या पार्टेक थारतले की ह्या उमेदवाराक खंय दवरपाचे। हाजे कारण अशें की अशें कळटा की कांय उमेदवारांक भाजपाच्या कांय मंत्र्यांनी कॉन्टॅक्ट केल्ले आसात असो आरोप ह्या पयलीं आमचे गिरीश चोडणकार हांणी केल्लो। अजुनूय तांणी थरयिल्ले जरी आसले तरी हॉटेल खंयचे तें अजून कांय कळोवंक ना। सो आज तांकां उत्तर गोंयांतल्या खंयचे तरी एका हॉटेलात शिफ्ट करतले अशें कळटा। देव बरें करूं सुशांत।